श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचे गोंयांतले प्रवेश बंदी आड मुतालिकान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान निर्णायक आर्ग्युमेंट चल्ला। सोमारा आर्ग्युमेंट सुरू जालो। मुतालिक म्हणटा बंदी ताच्या नागरी हक्का आड आसा, जाल्यार गोंय सरकार बंदीचे पुराय समर्थना खातीर आर्ग्युमेंट घालता। बंदी गोंयच्या समाजाचे हित मतीन धरून घाला म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। सुनावणी मंगळाराय चलतली। गोंयान प्रवेश बंदी आदेशाआड प्रमोद मुथालिक हायकोर्टान गेला। प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयान येवंक घाली बंदी सगळ्या गोंयकारांचे हित मतीन दवरून घाल्या म्हूण सरकारी वकिलान सोमारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। मुथालिकाचेर गोंयान येवपाक घाली बंदी ताच्या नागरी हक्का आड ना असोय आर्ग्युमेंट सरकारी वकिलान घालो। एखाद्या व्यक्तीचे नागरी हक्क हे समाजाच्या हिता परस आनी कायदो सुव्यवस्थे परस मोठे आसूंक शकना। गोंय सरकार मुथालिकाक गोंयान येवन कायदो आनी सुव्यवस्थे कडेन खेळपाक दिवचो ना म्हूण गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट। मुथालिक गोंयान आयल्यार कायदो आनी सुव्यवस्थेचो प्रस्न उपरासतलो ह्या गोंय सरकाराच्या दाव्यान कसलोच अर्थ ना म्हूण मुथालिकाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। गोंयान मुथालिका आड एकूय गुन्यांव नोंद नाशिल्ल्यान सरकाराच्या आर्ग्युमेंटाक अर्थ ना। मुथालिकाचेर परत परत घाले बंदीक कायद्याचो आदार ना म्हूण मुद्दो ताच्या आदोगातान काडलो। मुथालिक गोंयान येवंक सोदता तो देवळांनी आनी आश्रमान वचपाक, ताचो कसलोच राजकीय हेतू ना म्हूण ताच्या वकिलान कोर्टाक सांगले। ह्या प्रकरणा वेली सुनावणी मंगळाराय सुरू उरतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। शिक्षणीक मळार कोणे धार्मीक रंग दिवचो न्ही। एका धर्माचे लोक शिक्षणाक लागून एकठांय आयले जाल्यार तातूंत कांय वायट ना म्हूण काँग्रेस आमदार मोविन उलयता। One should not mix any sort of communal politics with education. Education should be left on its own. People cutting across party lines as they came together, they should, from all communities, all the MLAs should come together, prevail upon the government to solve the issues concerning these minority institutions. 18 जूनाक क्रांती दिसा निमतान मडगांवां वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात। सुवाळ्याक आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, एलेक्स रेजिनाल्ड आनी मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा आसतले। दर वर्सा 18 जून क्रांती दिन समिती अश्यो कार्यावळी दवरता। 8वी 9वी 10वी भुरग्यां वर्सा प्रमाणे ते एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन घेता आनी तांकां आमी कॅश प्रायज दिता। कॅश प्रायज 18 तारखेक सांजचे फंक्शन जाता, तातूंत आमचे चीफ गेस्ट जाता आनी सांजच्या प्रोग्रामान आमी देशभक्तीपर गीत स्पर्धा करता। 20-22 स्कुलांची भुरगीं येता। कोणाक घर ना जांकां भुरगीं पळयनात असल्या निराधार लोकांक पळोवपाचें काम करपी संस्थांक सगळ्यांनी आदार करचो। लोकांनी मेकळो वेळ आसतना वृद्धाश्रमांनी फावट मारची म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल उलयला। फातिमा सिस्टर्स वृद्धाश्रमांत गेल्ले कडेन मायकल उलयलो। इट इज आवर ड्युटी, वी आर ऑल ड्युटी बाउंड की कोणाक थोड्यांक शेल्टर ना, कोणाची भुरगीं भायर वयता आनी आवय बापूय एकटोच उरता घरान। म्हाजें एक मागणें आहा गोंयच्या लोकां कडेन की तुमी जेन्ना टायम मेळटा तुमी ह्या ओल्ड एज होमान हांकां विजीट करचें। मायकलान जाणट्यांक कपडे आनी खाणाचे जिनस वाटले। न्यूझीलंडात चालू आशिल्ल्या अंडर-20 वर्ल्ड कपान ब्राझील, सेनेगल, सर्बिया आनी माली सेमीफायनलींत पावल्या। सेमीफायनलींत ब्राझील आनी सेनेगल खेळटले। दुसरे वटेन सर्बिया आनी माली मदीं सेमीफायनल जातली। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।